पवित्र सक्रमेंतांत हजरसच्या स्वादिक जिजू तुम बापासो कुवर आणि आमचो थारोक तुझे जिवीत या संवसारी तुवें संपूर्ण रितीन ह्या मनशा कुळाक ओपून दिलें. तूं बापाचो कुवर आनी आमचो थारोक तरी संपूर्ण खालतो जावन ह्या पवित्र हुंड्यांत तूं लिपोवन आसाय. आम्हा सगळ्यांक बावरत्यांक हो पवित्र हुंडो देवाचें मुखामळ. पवित्र हुंड्यांत आमच्या देवाक भेटचें येदें वर्तें भाग तुवें आमकां दाये केल्ले पसत तुका आमी काळजांत हांवन अर्गां दिता. आमी समेस्त आमचीं काळजां मनां उबारून तुजी स्तुती गायता. परत एक फावटी आमच्या समकाराच्या सुमयाक नमन कर ताका वंदन करूंक आमी मुखार सरया. प्रणम 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 देवा बापा. प्रणम 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 देवा बापा. प्रणम 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 देवा बापा. वंदन
पवित्रज्ञा वंदन पवित्रज्ञा वंदन पवित्रज्ञा मोगळा जेजू ह्या सक्रमेंतांत आमकां तूं राखून रावताय आमची दुखां तूं पुसताय आमकां शांती समाधान दया करताय देखून आमची खंत बेजाराय तुका सांगूंक आमी तुजे सरशी आयल्या कित्याक तूं एकलो मात्र आमचो विशेव आमचें धैर्य आनी आमचो भरवोसो संवसारी सांबळ दर्यांत पैन करच्या आमकां तूं एकलो मात्र आदार आनी रक्षण सुमया तुजेर पातयेवनो आमी रावता आनी तूं आमकां निराशे करिनाय कोणेय सांगल्यार तूं आमकां सांडिनाय सदांच आमच्या सुखा दुखांत एक जावन आमकां तूं चलयताय तुज्या पवित्र आत्म्या मार्फत तूं आमकां तुजे सक्तेन आनी घटायेन भरताय सोम्या ह्या देवावड तुज्या उपकार आनी बरेपणा पासत आमी तुका हर्शिता वंदिता आनी तुजी स्तुती गायता आमचे संगे स्वामी जेजू सदांच आसा आनी ताका आमच्या काळजा मनान मानून घेवन ती रुजवात आमी आमच्या गायना मार्फत दाखोवन देवया कित्या खातीर तो आमच्या संगी आसा कितें तो करता आनी ताजी ससाय कितल्या मापान आमी जोडल्या गायना मार्फत आमचे संगी तूं आसाय म्हणलें कंतार आमी करया संगी तूं आसाय सुखा दुखां तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमच्या आमी उबारणे परत म्हणया आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखां तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय बेबीरांते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू बेबीरांते आमकां दोस्ताना धैर्यान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेळो घालताना जैत आमकां जोड दिताय जेजू जैत आमकां जोड दिताय जेजू आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखां तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखां तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय बेजाराय आमकां दोस्ताना संतोष
काळजांत तूं भरताय जेजू परत म्हणया खंडे जाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं भरताय जेजू तुजी उतरां काळजांत तोपताना मोगसूम करपा तूं दिताय जेजू मोगसूम करपा तूं दिताय जेजू आमची सगळी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं सगळी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय जेजू आमी मेळ्ळे आपल्या खुशेन आनी संतोषान परत एक फावटी गावया आमची सगळी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं सगळी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय हालेलुया 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 मोगाळ भावन आनी भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पवित्र आराधनान समया समकार येवकार मागता आसतना समयान सांगलेलीं उतरां परत उगडास काडूंक आपोवणें दिता जुवांव 14 अध्यायांत 18 वळींत अशें म्हणटा हांव तुमकां हाणाता बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो हो संवसार सोडून बापा सशी वेताना जेजून आमकां पवित्र आत्म्याक बसयलो आनी तो पवित्र आत्मो आजुनी सदां काल आमच्या सांगात आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या जिवितांत आमगे भरता आसतना त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागता आसतना समी आमच्या सांगात आसा म्हणलें आमच्या खालसा मना कळटा आनी थंयसर समी असो अनुभव आमकां जाता वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो जर तर आज हांगासर ह्या देव टेंपलांत आमी आमची पावलां काडल्यान तर ते पवित्र आत्म्याचे सक्तेन पवित्र आत्म्यान मेळ्ळ्या त्या धैर्यान त्या बळान हांगासर आमी आयल्या आनी तोच पाराकलीत सोम्यासरशी आमकां वाट दाखयता तेंचं काम आज त्या पवित्र आत्म्यान आमचे थंय केलां सोम्याचे मुखामळ ताणें आमकां दाखयलां पडजळच्या सोम्याक पळोवंक ताणें आमकां आपयलां कित्याक आलतरे रस सोमी जेसू म्हणटा हांव सदां तुमचे संगे आसां थोडो वेळ मौन रावया आमच्या काळजांत ह्या सोम्यान असल्या रितीने बसवणी केल्ली जायतीं आसात आनी तो सोमी आमच्या सांगता सदांच आसतना हांवें ताजे तावन घेतिल्ली कृपा वैयक्तीक रितीन उगडास काडया आमी समेस्तांनी ताजे तावन घेवन घेतलेली बेसांवां आमच्या काळजा मतींत आमी हाडया
सर बेसावांक शगुन बरी जिविताक सोम्या खाता आमी अर्गां दिवया आमची जबाब जावं दी अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया एवकरिस्तांत तुझ्या खऱ्या आजारपणा पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया करो देव जावन उंड्या रुपार रावले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया जिवी दिवच्या सर्गींच्या उंड्या पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया एवकरिस्तान तुझे सुमासने रगत आमच्या आत्म्यांचे खाण जावन दिल्लेले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया जिवान बरच्या तुझ्या दैविक उतराम पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्यांच्या देण्यां पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया तुझ्या पवित्र सवेच्या देण्यां पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया सक्रामेंतांत आमकां मेळच्या कुरपे देण्यां पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्यांच्या सात देण्यां पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्यांच्या 12 फळां पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्यांच्या आत्म्यान आमकां दृढ करच्या ख्रिस्मच्या संस्कारा पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र स्नानान आमकां सर्वांक पवित्र आत्म्यान माखलेले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां बळवंत केल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पातकां विरोध झुजोवंक पवित्र आत्म्याचो सांगात आमकां दिल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्यान आमकां धैर्याधिक केल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान बरें विसवून आनी वायट साणूंक आमकां कुमक केल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया दैवीक सता आनी मौल्यांची जिणेंत रुता करूंक पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दये केल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया मोगा एकवटान जियोंक फावो केल्ले पासत अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका दुनिया आमची सबर गांवले मौनपणी आमी भेटयत आसतना ह्या कंतारा मारिफात ह्या गायना मारिफात सोम्याक आमी अर्गां दिवया तुका अर्गां दिता काळीज म्हजी तुका आज भेटयता आज हांव तुका अर्गां दिता काळीज म्हजी तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता बापा आज भेटयता जीवित म्हजी तुका आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता जीवित म्हजी तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्व म्हजी तुका
भेटयता काळजांत हांव तुका अर्गां दिता सर्वस्वची तुका आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता आत्म्या आज भेटयता मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत आमचें काळीज आमचें सर्वस्व त्या स्वाम्याक आमी भेटोवंक मुखार सरल्या तें फाल्यां न्ही परवा न्ही मुखल्या दिसांनी न्ही बगार आजच कित्याक त्याच स्वाम्यान आमकां जिवीत दिला काळीज दिला आनी आमचें सर्वस्व तसो जावन आसा आनी ताजी बसावणी जावन आसा सदांच आमचे संगी रावचें तसली एक देवाचें उतार आमी आतां नियाळया आनी हें देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत आमी आमकां स्वाम्या मुखार समर्पण दिवया आनी देवाचें उतार अशें आसा João अध्याय 3:5 सतस हांव तुमकां सांगता उदकान आनी पवित्र आत्मान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या रासांत प्रवेश जावंक शकचो ना रक्तमासा तावन जल्मलता तें रक्तमासच आत्म्यात हांव जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें वय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना संवसारी आमकां आमची कूड म्हणून आमकां मेळ्ळ्या तर तें देवात हांवन मेळ्ळें देणें म्हणून आमी खाण गेलां आनी ह्या कुडीत हांव कितें बरें पावन ह्या संवसारी हांवें करूंक आसा आनी कशें शेगूण बरें जिवीत जियोन तेंच सोम्याक फाटी व्हरपूंक आसा म्हणलो नियाळ आयच्या मिसा वेळारय आमी करता बरो रूख बरें फळ दिता बरें जिवीत बरेंपण हाडटा ही आमी जाणा आसा जाल्यार ही आज आमी क्रिस्तांवां कुडी रक्ताची न्हय बगार जेजू म्हणटा तुमी पवित्र आत्म्याचें स्वरूप आमकां आज ह्या देव तेंपलां वाट दाखयलो पवित्र आत्मा म्हणटा तुमी म्हजीं भुरगीं तुमची कूड जावन आसा म्हजें तेंपल पवित्र आत्म्याचें तेंपल आनी जें कितें आमचे कुडीत हांव आमच्या रक्ता मासांत हांव आमी ह्या संवसारी करता आमचें जिवीत जावं दी आमचें काळीज आनी आमचें सर्वस्व जावं दी ह्या संवसारी आमी जियेत आसतना देवा खातीर म्हणून आमी जियोंक शकता जाय ते देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो ह्या आराधना वेळार आज सोम्या मुखार आमी सांगया गुप्ती आमी सांगया ह्या कुडीचो बरो उपयोग हांवें केला की हे रगत मास म्हाका ह्या संवसारी वो स्वास ह्या संवसारी म्हाका दिल्ल्या त्या देवाक हांवें ह्या कुडी रक्तान कितेंय मनी पाठीन ताका दिलां गे आमी जाणा आसा कुडी रक्ताची क्रिस्तांवां न्हय बगर पवित्र आत्म्याची क्रिस्तांवां आनी हांगा सावन आमी सरोन मुखार त्या सर्ग प्रवेश आमी करता आसतना मुखार त्या सर्गा राजाक आमी पावता आसतना थंयसर आमची कूड आसची ना बगार आमकां आनी एक रूप बरें रूप नितळाचें रूप तसो जेजू फोव करतलो ते देखून आतां सुम्याचो आशिर्वाद घेवच्या फुडें आमच्या मतींत आसले सकड मागणी
सकड विणवण्यो सुम्याच्या पांया दवरया आनी हो जावन आसा वेळ सुम्यान आमकां आशिर्वादीत करचो. जें कितें आमच्या काळजा मनी आज चिंतून आमी आयल्या सोम्या मुखार हांव येतलोच, सोम्याक हांव पळयतलोच, सोम्या थंय हांव म्हजें मागणें दवरतलोच आनी खंडीत जावन सोमी म्हजें मागणें आयकतलो आनी म्हाका पाटी परत जावं पुरो म्हजी भलायकी, जावं पुरो म्हजें कुटुंब, जावं पुरो म्हज्या मोगाचें व्यक्ती तो पाटी दितलो, म्हाका बरेंपण पाटीन दितलो. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें काळजां मनां उक्ती करया आनी हें मागणें हें बरेंपण कितेंय स्विकार करून अडखळ आसा तर सोम्या लागचें बक्षान आमी मागया आनी म्हणया सोम्या आमकां बरो कर, तुज्या आशिर्वादांनी बर. सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. पवित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बगीच सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन. Bhagwan Padre Pio Papa Prakas Burit
क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटेल विधेयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेव सदां खुर्साचो गुरो जोडलोय भाग्यवन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या क्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हाते जालो भाग्यवन पाद्रे पियो बापा प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सच्चा कामी देखील तुझ्या संपियो आम्हा बसूत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावच्या खातीर देवा तुवें कापुचीन या सक्सां पाद्रे पियोक तुझ्या पुतान जेजूच्या कस्तांनी एक विशिष्ट तरेन वांटेली जावचे वर्ते बाग फावो केलें ताजे मिनतीन कितें हांव वत्रेगून मागतां ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवचें आनी ताच्या जिवनपणान महिमेवन जावची कृपा तूं आमकां फावो कर आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बळय आनी तुमकां उक्ते जातलें आपले हांव बळयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तुस देव आनी सदैव फॉल कुशी चेंजिसो भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन हांगासर आशिल्ल्यो ते सावा पाद्रे पियोच्या मजतीन देव तांकां फावो करून दी म्हणून मागया एकलो असो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एकल्यांचें घर बांदल्लें तेंय बऱ्या मोलाक विकून वचोंक तेगांक दोळ्याची दिश्ट फाटी मेळोंक 5 जाणां CA एग्जामांत पास जावंक दोगांचो हात दूख गूण जावंक बिझनेसांत बरेंपण मेळोंक एका बाळाक उलोवंक सुडाल जावंक 1.5 वर्सांचें भुरगें तें आनी एक 4 वर्सांचें भुरगें उलोवची सकत मेळोंक सांगाता म्हणया जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय
सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यात म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गत जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपा बरलेले सिम तुजे संगाता स्त्रियां भितर देव आनी सदैव फॉल विश चेंज भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमीन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन हांगासर आनी एक ते सांवा पासून मागया आनी हें ते सांव बरयता एक ताज्या बापाया बसतो बापायची भलायकी फाटी मेळच्या बसतो आतां ताजी परिस्थिती अशी आसा की तो मतीर ना बेड्डात हांव उठोवंक जायना ह्या एका भुरग्याची विनंती पाद्री पियो लागीं अशी आसा की ताज्या मजतीन देवाचे कृपेन ताज्या बापायक फाटी बरी भलायकी मेळों दी म्हणून हें ते सांव आमच्या मतीन दवरून मागया जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय संवत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशी नात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गत जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरी कृपा बरले सिम तुजे संगाता स्त्रियां भितर सदैव आनी सदैव फॉल विश चेंज भगवंती मरिये देवाचे मे आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमीन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमीन हांगासर आनी थोडी ते सांवासात एकल्यान इंटरव्यू बऱ्या रितीन पास जावंक आनी बरें काम मेळोवंक मागलां आनी एकल्यान कॅन्सर पिड्यांतलें गूण जावंक देवाची मजत मागल्या आनी जायतीं त्या सांवां घेवन आमी हांगासर आयल्या हांगासर बरोवन घालूंक जावंक ना पुरो उगडासाक येवंक ना पुरो जाल्यार आतां पाद्री पियोच्या मजतीन देव तुमकां फावो करतलो म्हणून तुमकां खंडीत कळी जातलें आनी ती सर्व ते सांवां तुमी आतां पाद्री पियो समोर ताज्या ह्या रेलीक समोर तुमी तुमच्या काळजां गुप्तीन ती म्हणा कित्याक तो तुमकां देवाची मजत पाठयतलो देवाची आशिर्वादां मागून धरतलो जशें ताच्या कुडीक कितेंय बादाक देवान फावो करूंक सोडूना गे तशेंच तुमच्या हर एक गरजांक थंयसर देव पावतलो म्हणून तसो शाश्वत साक्ष जावन आसा आमची सर्व त्या सामान सांगाता घालून आमी मागया जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता ये जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यां दया दाखयनासता रावचे तुका आसाद दिव आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकोळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तांनी दुलोबी काळजा मारिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमारणी काकोळचे मय नान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका आरुदान करता तर तूं आमचे शेकाये तुजे काकुळीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पड जेजूक आमकां दाखय ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आंकवारी मरिये
San Jose, Jesuच्या पोसक्या बापा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो क्लदेन सांपियो, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो देवाच्या मुगान पेटलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो आवय बापाय कालतो जाऊन जियेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो कस्तान वरांती रसन सांभाळलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो फ्रान्सिस आसिसच्या पाटलावदरा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो कापुचिन वर्तीच्या अलंकारा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो सुम्याच्या पाशावाच्या घयाने नटलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो एवखरिस्ततई भक्तीनं भरलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो कुमसारीच्या साक्रामेंता मुखांतर बापाची काकुळत दाखवलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो मागण्यांती रसन सांभाळलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो तुझ्या शांतीपणांत कालतो जाल्ल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो सर्व ह्या सकांक आदर्श जाल्ल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो आत्म्याचे बचावा खातीर वावरलेल्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दयेचा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो आम्हा सुमेस्तांच्या आदारा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो फ्रांसिस्कन कापुचिनाच्या अलंकारा, आम्हापासून विनंती कर. सांपियो आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात पाऊल जाऊनचे खातीर ये देवा तुझ्या सेवक सांपियोग समर्पित जिने आपण देऊन विविध कृपे देण्याने बरलोय आणि भगवान फ्रान्सिस आसिसच्या शेतांत ख्रिस्त सुयाजक जाऊन मागलोय. ताच्या मागण्याने पुण्यावरवी आम्ही आमकां फावो जाल्ल्या बेसांत तिरासनेन रावूंक क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुजे कृपे देण्याने बर म्हणून आम्ही मागता. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकूं आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. संतोषाच्या वडू माळ्या सोम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी सगळी कोटा भक्तीन बलिदान भेटोवंक आयल्या. महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ता राया, महिमा पाराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा, महिमा तुका बापा, महिमा क्रिस्ता राया, महिमा पाराक्लिता, महिमा त्रिएक देवा. ह्या नव्यान मिसाचे इरादे हे परी आसात. अर्गामी सावन अर्पितात जुलिएट लासरादो. बऱ्या भलायके पासत ग्रेगरी डिसोजा हांच्या बऱ्या भलायके पासत मीस अर्पितात देविया डिसोजा. देवाघर गंजावन मीस अर्पितात ऑल्विन रुजारियो. आज मेरी डिसोजा हांचे जल्मदिवस आचरण करून आसा, त्या देखून देवाघर गंजावन ती मीस अर्पितात. देवादेन मार्क डी पावला हांच्या आत्म्याक मीस अर्पितात नवीन डी पावला आनी कुटाम. धन्य देवाक अर्गान जावन लाभलेल्या सर्व उपकारांक अर्गान जावन मीस अर्पितात रोजलीन मेरी डिसोजा. तशेंच देवाक अर्गान जावन मीस अर्पितात मयोला डिसोजा. आनी तशेंच सांत आंतोनीच्या मनाक अर्गान जावन मीस अर्पितात जुलियस
डेल्वी पिरेरा हांच्या गरजां पासत मागता आसतना आज प्रत्येक जावन आमी आमच्या फ्राद डेनिस प्रकाश लोबो हांच्या पासत मागया, कित्याक कालच्या दिसा ते ह्या संवसारी तांचे पयन संपोवन सर्गीर आसा, तांची पावलां तांणी काडल्यांत. तांकां सो विशय मागता आसतना तांणी ते सर्गीचें राज भोगून दी, थंयसर सोम्याक रूप पळोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तांचो उगडास काडन मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकात आमी वळखून घेवया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव आनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. वो म्हजो अपराध, वो म्हजो अपराध, वो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक फाफो. सर्व पदवेदार सस्तांचे देवा, तुझे दैवी कृपेन तुझे यासक सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशावाच्या गायांनी नेटोवन ताज्या कुर्साच्या मेस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताज्या मिसांवाद्वारी तुज्या गणित मोगाची दया मया आमकां उगडापी केली. ताज्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताजे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासपूर चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. प्रधान याजक हिल्कियान लेखक शफानाक खबर दिली, सरेश्वराच्या मंदिरांत म्हाका धर्मशास्त्राचें पुस्तक मेळ्ळां. हिल्कियान पुस्तक शाफानाक दिले आनी ताणें तें वाचलें. उपरांत लेखक शाफान रायाशी गेलो आनी ताणें रायाक म्हळें, तुज्या सेवकांनी मंदिरांत आसतलो दुडू काडून सर्वेश्वराच्या मंदिराच्या मुक्तेदारांक दिला. त्या भायर लेखक शफानान रायाक खबर दिली, याजक हिल्कियान म्हाका एक पुस्तक दिलें. उपरांत शफानान तें रायाक व्हडल्यान वाचून सांगलें. धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्लें तें आयकून रायान आपली मुस्तायकी पिंजली आनी ताणें याजक हिल्कियाक, शफानाच्या पुता अहिकामाक, मिकाच्या पुता अकबराक आनी रायाच्या सेवका आसायाक आज्ञा दिली, वसा आनी म्हजे पासत लोकां पासत आनी सगळ्या जुदा पासत मेळलेल्या पुस्तका विशीं सर्वेश्वरा लागीं विचारा. सर्वेश्वराचो क्रोध आमचेर पेटला, कित्याक आमच्या पुर्वजांनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां आयकोंक नात आनी तांतूं बरोवन घाल्ले आदेश पाळोवंक नात. जोशियान जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या सर मलगड्याक आपोवंक धाडले आनी ते ताच्या मुखार एकठांय जाले. राय सर्वेश्वराच्या मंदिराक गेलो. जुदाचो सगळो लोक आनी जेरुसलेमाचे सगळे निवासी याजक, प्रवादी आनी सगळीं परजा, ल्हान आनी व्हडा
राय सवय आसली. ताणें सरेश्वराच्या मंदिरान मेळिल्ल्या पुस्तकांतली उतरां तांकां वाचून सांगली. राय खांब्या लागीं उबो रावलो आनी आपूण सर्वेश्वराच्या वाटांनी चलतलो. ताचे आदेश, नियम आनी कायदे आपल्या सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान पाळतलो आनी त्या पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्या सोल्याच्या उतरा प्रमाणे जियेतलो म्हूण सांगून ताणें सर्वेश्वरा मुखार एक सल्लो केलो. सगळ्या लोकांन सल्लो पाळूंक आपली बासवणी दिली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, फटकिऱ्या प्रवाद्या विशयांत सत्राय घेया. ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ती ग्रासाची वाकटां जावन आसात. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. खांठेरींत दाखो कुंटोवंक मेळनात,
वा सराठ्यार आंजुरां काडूंक मेळनात तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरें ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरें ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, बरो रूख बरें फळ दिता, पाड रूख पाड फळ दिता. एक ल्हानशें ब्लेड ऑफ ग्रास म्हणटा आमी. एक ल्हानशें उमटून उडोवचें तसलें एक जड ल्हानशें कीर्ल आमच्या आंगणांत आसात तर आमी कितें करता? उमटून उडयता. जर तर एक फांटो आमच्या पाक्याक लागता तर कातरन उडयतात. जर तर मोडलां आनी एकल्याच्या हिटलाक लागतात तर वा वायराक लागतात तर तीं कातरन सवरता बेंडता. त्या ब्लेड ऑफ ग्रास त्या ल्हानशा जडान कितें केलां? त्या पाक्याक लागच्या फांट्यान कितें केलां? त्या मोडलांनी कितें केलां? जर तर कितेंय करनासतना तांचें जिवीत म्हणजे त्या देवाच्या रस्त्याक दिल्लें तें जिवीत तीं जियेतात तर तांकां मेळिल्लें तें भाग तांणी भोगतात तर आनी तसल्यांक आमी चिरडून उडोवचें, हुमटून काडचें, कातरन घालचें, सवरून घालचें करता तर आमा मनशांक देवाची उत्तीम रचना म्हणून लेखल्ल्यांक जर तर आमी थोडे फावटी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कितें करता? उपजाता. वय ती ल्हान जडां उपजाल्या बरी आमच्या दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी बोरींग जावन उपजोवचें दुसरें. थोडे फावटी खोटें जावन उपजाता. थोडे फावटी खोटें जावन आमी आनी एकल्याक उपवाद दिता फांट्या बरी. थोडे फावटी मोडलां वायरार पडलेल्या बरी आमी ते मोडलां वायरार घाल्ल्या बरी आमचें जिवितान एकल्याच्या कुटुंबां जिवितान घालन आमी थंयसर वायरा परतसा मोडलां कितें जाता? उलपतात. आमी थंय तांचें जिवीत उलपोवचें बरी करता तर आमकां केदी व्हरती शिक्षा फावो जावची ना. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सर्गी आसा आमचें मागीरचें वा मेल्या उपरांत जियोवचें तसलें जिवीत म्हणून आमी समजून घेतलां. जाल्यार हे संवसारी आमी तेंच जिवीत पळोवन परत हे संवसारी जियोवंक आसा तें जिवीत आपणाचें तर संवसारी आमी बरेंपण आदारूंक आसा म्हणून परत परत उगडास करतात देवाचीं उतरां. त्या देखून म्हणटा बरें फळ तुमी ह्या संवसारी दिवंक आसा आनी बरें फळ दिवचें तसलीं मनशां तुमी जाया. आनी एकल्याच्या संगतींत तुमची माथें घालून अनेकल्याच्या कितें म्हणटात परिवारांत अनेकाच्या फॅमिली लायफांत तुमी मेतेरपण तुमचें दाखोवन आनी एकल्याक पाड करचें तसलें पाड रूख तुमी जायनाकात. आनी एकल्याची खबर तुमकां नाका म्हणलें एक चिंता पळय. कित्याक थंयसर तुमी म्हणटा नीज प्रवाद्यांक तुमी वळखून घेया. थंयसर तुमच्या मदें फटकिरे प्रवादी आसतले. देखून नीज प्रवाद्यांक वळखून नीज प्रवादी जावंक आमकां आज आपोवणें मेळटा. बरें रूख जावंक आमकां आपोवणें मेळटा. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचें हें संवसारी जिवीत इतलेंच. संवसारी जिवितांत आमकां वैयक्तीक रितीन म्हजो म्हणलो
जीव आसा, म्हजी म्हणली कूड आसा, म्हजो म्हणलो आत्मो आसा. आनी ह्या जिवाक, ह्या कुडीक, ह्या आत्म्याक पोशान दिवचें हांवें. वैयक्तीक रितीन हांवें मागण्याच्या बळान, आत्मीक रितीन जावं बरो संवसार जियेत आसतना शारिरीक कितें गरज आसा ती गरज संपोवची हांवें. कूड बिगडल्या तर कुडीक वकात लावचें हांवें. आनी थंयसर उपरांत आनी एक मेट जावन आसा म्हजें कुटाम. आनी जर तर म्हज्या कुटुंबांत हांव उणेंपण पळयता, जशें रुखाक आमी सारें घालता वा आनी कसलें एक बरें रूख बरो फळ दिवच्या बरी कितें हीट आमी घालता, त्याच प्रमाणे म्हज्या ह्या कुटुंबा जिविताक बरेंपण, शांतीपण, माया मोग घालचें तसलें जिवीत दिवचें तसलें जिवीत करचें तसलें काम म्हजें जावन आसा. ह्या कुटुंबान एक तरान जियोवचें, बरेपणान जियोवचें, बरेपण आशेन जियोवचें, बरेपण दिवन जियोवचें, हें सगळें आमी करचें ह्या संवसारी करचीं कामां जावन आसात. ताजे उपरांत मेळचें तें जावन आसा सर्गीचें देणें. तें देखून जर तर हांगासर ह्या संवसारी आमकां मेळ्ळें एक जिवीत, तशेंच आमकां मेळ्ळें हें कुटाम बऱ्या रितीन आमी जियोंक, ह्या कुटुंबान बऱ्या रितीन जियोंक आमी शकता. बरेंपण आशेवन, बरेंपण जोडून तें बरेंपण दिवंक शकता तर खंडीत जावन सर्गीं राज आमचेंच. आनी त्या राजार आमकां जियोंक कसलेय कश्ट मारचे नात. हांगासर आमी सगळ घेता, बरेंपण घेता, माया मोग घेता, एक तरान जियोंक आशेता, थंयसर आमी दिवंक शकता. आनी तें मागीर म्हणलें चिंताप सोडून आतां म्हणलें तें चिंताप आमचे कनगे जाय. आजच हांव तें सर्गीं राज ह्या संवसारी जियेतलो, हें संवसारी हांव तें सर्गीं राज जियेतलीं म्हणलें आमच्या मनतींत आमी मानून घेवचें. त्या दाळा मात्र आमकां आमी बऱ्या फळाची मनशां म्हणून आनी एकलो पळयल्लो आनी एकली पळयली सांगतलीं. ते देखून बरेंपण आमी आमचें तें आपणावया आनी तें बरेंपण हेरांक दिवंक आमी मुखार सरया. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवबापाक मानता तसलें जामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पोसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या सेवका सांगपी सोग डास काडून आमी हीं दानां तुका भेटयता. तीं तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून फावूं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळा आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका आदीन वाचूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या संता भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याची इनाम तुज्या देणयांचो मुकुट
तुझ्या भक्ता सांपियोचे जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणी थंय एकठायताय. अशें तुज्या पुता जेसू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेवंत महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्त संगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन एका ताळ्यान गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्यान धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात. हे म्हजे रक्ताचे खास नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे पासूत आनी समेस मनशा पासून तें बरवतलें. हे म्हज्या उदासाक करात. बावर तसो गुट परगटूया. बापा जेसूच्या मरणासोनी पुनर्जीवन स्वामी भक्तीपणे उदास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनाची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवन पुनः सोबरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडसळीत मुखार मोळ फुडें फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाची महेश सांगाती भगेन धर्मतांनी सर खाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देरगीवन मनोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्याक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शान उक्तेल्या आमकां तुजे उदार काकुळजीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरतेचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता रासभर चलयताय ससनांच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जेवणाका पिल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उठानूच म्हाका भलायकी मेळटली. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी लागदन्या. विश्वासी तू मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी लागदन्या. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात आदार तुये सोम्या. सोम्या तुका हांव अत्रेता तुज्या येण्याक दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. सोम्या तुका हांव अत्रेता तुज्या येण्याक दादोस जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सासनीक जिविताच्या खाणान तुवें आमकां दादोशी केले.
सांपियोचे आदर्श आम्ही घेऊंक आणि आमचे निस्वार्थ सेवेद्वारे आम्ही तुका महिमा देऊंक आणि आमच्या भाऊ बहिणीच्या सेवेंत जीवन सर्व कृपादी म्हणून मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दिव आणि सांभाळू. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ सुप्रकाश तुमचेर फांकू आणि तुमची दया करू. आमेन. सर्वेस्पर तुम्ही सांपियोचेर दवरलेले भक्त मानून घेऊन तुमची मागणी फळादी करू. आमेन. आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून यात ख्रिस्ताची शांतीन तुमका धरता. देवाचे व्हड उपकार. पुंड्याचेर आशीर्वाद सुमेचे नवी आमचो आधार. ताणे रचला सर्गानी संसार. सुम्या दयेन ऐक मुझे मागणे आणि आमचे भाव तुझेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मोगाळ बाप्पा आमचेर तुवें सांपियोचेर विणवणेन वतलेल्या सर्व कृपेदन्यापासून आमी तुका अर्गां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपसतात आणि मनशांत दोश करतात. तर या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल आणि हे उंडे स्वीकार करतेल्या आमकां बरी भलायकी घटाय आणि पोषण मेळो आणि सर्व पिडा शिडा गुण जावं. हे मागणे आमी भोव थीर भावार्थान सांपियोचे विणवणेन मागता. ख्रिस्त आमच्या सोम्याचे जेजूचे नावे. आमेन. बापा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्या उपकार तुजो हांव आठयता. माजतेर तुज्या पात येता. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा. दुर्बोड्या पावंडाच्या ओढतायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येचंद्र नामान तुका पियो बापा. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा. दुर्बोड्या पावंडाच्या ओढतायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येचंद्र नामान तुका पियो बापा. तासो संस्कार दिवन लाखो लोकांक बचाव केले. ख्रिस्ताचे गाय कुडीर घेवन आल्ताराच्या मानाक पावलय. गायिल्ल्या काळजाच्या तूं वयजा. दुर्बोड्या पावंडाच्या ओढतायजा. दैवीक प्रकाशाच्या येचंद्र नामान तुका पियो बापा. मोगाळ पुताचो वेळ आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेन पाद्र पियो आम्हा पसत विनाती कर. बगेन पुसाचे कृपेन निरंक आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.